चोरला घाट ते बेळगाव रस्त्याची सामके चवथीकाय जाले। या रस्त्यार जायते कडेन व्हडा प्रमाणात फोंडकुलां पडिल्ल्यान या रस्त्याची चाळण जाल्ली दिश्टी पडटा। फोंडकुलांक लागून या रस्त्यार येरादारी करपी लोकांक बरे त्रास सोंसचे पडटा। रस्तो दुरुस्तीचेर संबंधित प्रशासनान दुर्लक्ष केल्ल्याचे वाहन चालकांचे म्हणणे। केरी ते चोरला घाट कर्नाटक शिमेमेरेन रस्त्याच्या दोनय वटेन आशिल्ल्या गटार वेवस्थेची दुरुस्ती करूंक ना। तशेंच कांय वाठारांत पडिल्ली झाडां काडूंक नाशिल्ल्यान हो रस्तो येरादारी खातीर धोकोदायक जाला। रस्त्याचेर फोंडकुलां पडिल्ल्यान रस्त्याची चाळण जाल्ली दिश्टी पडटा। अंजुणा धरणाच्या फुड्या कर्नाटक शिमेमेरेन रस्तो रुंदीकरण केल्ल्यान येरादारी कोळणी कांय प्रमाणात कमी जाल्या। मात कांय वाठारांत झाडां पालसणां कोसळ्ळ्या ती काडूना हाचेर संबंधित प्रशासनान दुर्लक्ष केल्ल्याचे वाहन चालकांचे म्हणणे। गोंयची शीम ते जामोटी मेरेनच्या नव्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्या। रस्त्यार फोंडकुलां पडिल्ल्यान वाहन चालकांक त्रास सोंसचे पडटात। रस्त्याच्या कामात भ्रष्टाचार जाल्ल्याचो दुबाव वाहन चालकांनी उक्तायला। ह्या मार्गाची दुरुस्ती करपाची गरज आशिल्ल्याचे वाहन चालकांचे म्हणणे। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।